सोलापूर सावन भोवंक म्हूण गोंयांत आयिल्ली एक फामील नाच्च जाल्या। गोरख काळे, ताची घरकान्न महानंदा, भुरगी अनुष्का आनी आयुष काळे मिसिंग आसात। सोलापूर पुलीस तांकां सोदूंक पणजी पुलिसांचो आदार घेतात। 26 जानेराक ती गोंयांत येवंक भायर सरिल्ली। 28 जानेराक महानंदाच्या मामाक चौगांकूय एक्सिडंट जाला म्हूण तिच्या फोनावेल्यान कॉल आयिल्लो। मामा महाराष्ट्र पुलीस हवालदार। ताणें चवकशी केली तेन्ना फामिलीचें निमाणें लोकेशन पाट्यार मेळ्ळें। हे फामिलीचें कितें बरें वायट जालां आसुंये हाचेर गोंयच्या पुलिसांक दुबाव। ह्या काळात खंय अशे तरेची फामिलीची एकूय केस आयिल्ली ना आनी पाट्या सारकेल्या सुवाते वेल्यान सहजा अपहरण शक्य ना। फामील गायब जाल्या ते कोडेंच। गोंय पुलीस म्हणटात ना जाल्ले काळे फामिलीची अजून कांयच म्हायती ना। गोंय पुलीस सोलापूर पुलिसांक सोदपाक फक्त मदत करूंक शकता। एक तर फामील कांय कारणान मुद्दाम जावन दडले आसुंये वा फामील सद्या अशा जाग्यार आसा जंय मोबायल रेंज ना। पणजे पाट्या सारकेल्या वर्दळीच्या सुवाते वेल्यान अपहरण शक्य ना। ह्याच काळात गोंयांत अशे तरेची एकूय केस मेळिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।